नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवचा येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. न्यू एंट्रंट पार्टीनी डिवायडेड ऑपोजिशन मोगो कडेन कोएलिशन जनसंपर्कान वोटर बेस कन्सॉलिडेशन बीजेपीची इलेक्शन स्ट्रॅटेजी त्रिसूत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 22+ दावो. गोंयांत आपाचें सरकार आयल्यार 6 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू. साखळे पुती आनी मुख्यमंत्र्यां मदीं स्ट्रेट फायट जावली. पुतीच्या आपांत एंट्रीक केजरीवालाचें उतर. प्रधानमंत्री मोदी संवसारांतलो टॉप लोकप्रिय फुडारी. रेटिंगांत सेगीत तिसऱ्या वर्सा टॉपर. ह्या फावट रेटिंग वाडून 70%. अमेरिकेचो बायडन सोंपो. युकेचो 10वे सुवातेर. गोंय चलोवंक गोंयकार समर्थ. दिल्ली कलकत्ताची गरज ना. दिल्ली दिसाक 6 रेप. प्रदूषण वाडला. केजरीवालान दिल्ली सांबाळची. काँग्रेसीची अलका लांबा गोंयांत. आणि आरोग्य खात्याच्या कोविड वॅक्सिनेशन मेगा कॅम्पाक सापूस थंड प्रतिसाद. दुसरो डोस उरिल्ल्यांचो रिस्पॉन्स ना. अजूनही दुसरो डोस घेनासतना 2 लाख लोक. न्यू एंट्रंट पार्टीनी डिवायडेड ऑपोजिशन मोगो कडेन कोएलिशन स्किमी आनी कार्यावळी घेवन घरोघरी जनसंपर्काचेर वोटर कन्सॉलिडेशन हे त्रिसूत्रीचेर बीजेपीची 2022 इलेक्शन स्ट्रॅटेजी. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण आयतारा राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेंत प्रदेश अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्र्यान पार्टी वेंचणुकेक स्पश्ट बहुमत काडटा म्हूण विस्वास उक्तायलो. आयतारा नवी दिल्लीत जाल्ले बीजेपीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत येता त्या वर्सा विधानसभा वेंचणुकांक प्रदेश फाट्यांची तयारेचो अजेंडा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष नड्डा धरून ज्येष्ठ मंत्रिमंडळ वांटेकार. प्रदेश युनिट हायब्रीड मोडात व्हर्च्युअल कनेक्ट स्ट्रॅटजी म्हूण गोंयचो मोगो बीजेपीचे युतीचो विशय आयलो. सुत्रां सांगता डिवायडेड ऑपोजिशन मोगो बीजेपी युनायटेड वोट बेज आनी बीजेपीची पारंपारीक वोटर बेज घट करूंक बूथ पावण्यार स्किमी घेवन घर घर चलो. बीजेपीची त्रिसूत्री इलेक्शन स्ट्रॅटेजी. विरोधकांची मतां फुटतात तितली कमळाचे पथ्यार. आम आदमी पार्टी वर्स मायज जालें गोंयांत बस्तान बसयता. टीएमसीन कितल्याशाच विरोधी फुडाऱ्यांक ओडल्यात. विरोधक वेंचणुकेंत वेगवेगळे देंवता तितलें बरें. वोट बँक कन्सॉलिडेट करपाचो प्लान. पारंपारीक वोटर बेज घट करूंक मोगो कडेन सोयरीक. टॉक्स विथ एमजीपी चालू अशें बी कितें देवेंद्र फडणवीस जी जे आसात ते येणाऱ्या दिसांनी तेंचे उलोवप चालू आसा. म्हजी ना म्हज्या कांय उलयना ते रिजल्ट ते पळयतात. त्यामुळे आमचे कडेन तशें उलयले आसतले ते मिटींगचे खबर उलयल्यात ते मिटींगूय जाले आसतले. वोटर बेज फिक्स करूंक बूथ पावण्यार स्ट्रॅटजी. कार्यावळी संमेलनां बसकां सुरू. प्रदेशाध्यक्षान कार्यकारिणीक शेड्यूल सांगलें. 1 ते 20 जानेर पेज प्रमुख संमेलन. 21 ते 30 नोव्हेंबर बूथ चलो. 235 कार्यकर्ते 10 दीस 1723 बुथांचेर. एक कार्यकर्तो 6 ते 7 बुथां वेल्या म्हत्वाच्या मतदारांक मेळटलो. 1 ते 10 डिसेंबर मतदारसंघांनी सभा. मदीं 60व्या मुक्ती वर्सा निमतान 12 ते 19 डिसेंबर पक्षाच्यो कार्यावळी. 19 डिसेंबरा उपरांत उरता त्या मतदारसंघांनी सभा. गोंयचे बीजेपीची भिस्त डबल इंजिनाचेर. मुख्यमंत्र्यान स्वयंपूर्ण गोवा सरकार तुमच्या दारी सीएम ट्रॉफीचो प्लान सांगलो. आपल्या सरकारान डिलिव्हर केला म्हूण मुख्यमंत्र्यान कार्यकारिणीक खंय रिपोर्ट दिलो. टीएमसीचो गोंयकारांक भंय घालूंक थंयचो हिंसाचार दिसल्यार पुरो. आपाचे पोल्युशन आनी एक्टिव्हिजम खंय गोंयकारांक पचपाचें ना. सरकार परत बीजेपीचेच म्हूण मुख्यमंत्री आनी प्रदेश अध्यक्षान खंय कार्यकारिणीक उतर दिला. 2022 22+. आणि आमच्या अध्यक्षान आणि मुख्यमंत्र्यान तर ठामपणे सांगले आसा की आमी विश्वास दिता की आमचो की 2022 परत एक फावटी मेजॉरिटीन म्हणटा अशें आमचो सरकार परत एक फावटी येतलो. म्हणजे हॅट्रीक जातली अशें पद्दतीन सांगलें आसा. तेमी सुद्दां ते मानून घेतले आसा. तांकां तेंचे स्टडी प्रमाण तांकांय खबर आसा की गोंयांत बरें पोजिशन आसा म्हणून. आमदारांचो आंकडो पळयल्यार बीजेपीक गोंयांत तरी एंटी मायनॉरिटीचो हुस्को ना. तूं सोंपतलो तूं काबार जातलो. हांव काबार जालो काय मुखार पावला आनी आज बीजेपी नॅशनल एक्झिक्युटिव्हाचेर पावला. 27 15 जाण मायनॉरिटी MLAs आसा. पळोवपा वचोन आमचे मान्य प्रधानमंत्री मेळ्ळे. आमचे पाप साहेबा मेळ्ळे आनी आमंत्रणूय दिलें भारत देशान यो म्हूण.
तुम्ही पळयला कशें एकामेका हँग मारता ते आनी इतलेंच न्हू तेणें आमंत्रण एक्सेप्ट केलें सो हें कितें दाखयता हो प्रोपगंडा प्रचार जो चलता भारतीय जनता पार्टीचेर खोटो प्रचार टीएमसीचो बंगालातलो हिंसाचाराचो इश्यू बीजेपीन लावन धरला कार्यकारिणीन थाराव घेतलो कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस ॲक्टिव्हिस्ट पुती गांवकार आपांत साखळे पुती गांवकार आनी मुख्यमंत्र्याची स्ट्रेट फायट जावं दी आप तयार आसा गोंयांत आपाचें सरकार आयल्यार 6 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करतले दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचे पुतीच्या एंट्रीक उतर भंडारी समाजूच न्ही जो जिखपाची तांक दवरता ताका खंय आप तिकेट दितले पुती गांवकर साहब जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है उनका तहे दिल से आम आदमी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं इनकी गाइडेंस में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी गोवा में माइनिंग शुरू कर देगी हम तो चाहते हैं और ये सब पार्टी बैठ के डिसाइड करेगी और जैसा पुती साहब कहेंगे गावकर साहब ने तो क्लेम किया अगर ये वहाँ से लड़ना चाहते हैं तो जरूर लड़ाएंगे इनको वहाँ से यस लेट इट बी अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन द सीएम ऑफ गोवा एंड पुती गांवकर लेट ऑल द पार्टीज विड्रॉ देयर कैंडिडेट्स ऑल अदर पार्टीज एंड सपोर्ट पुती गांवकर इन दैट सीट सो दैट देयर इज अ 1-to-1 कॉन्टेस्ट गोवा के कॉन्टेक्स्ट में जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन की है आप इसको वोट देते हो वो चुनाव के बाद उधर चला जाता है पैसे लेके फिर वो उधर चला जाता है पैसे लेके केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो आज गोवा के अंदर ईमानदार सरकार दे सकती है तो इतना डेवलपमेंट जो दिल्ली के अंदर हुआ अब गोवा के लोग भी चाहते हैं कि वैसे डेवलपमेंट हो इसलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं हम तो जो भी अच्छा है लीडर उसी को हम टिकट दे रहे हैं तो अगर भंडारी समाज के लोगों को ज़्यादा टिकट मिल रही है अच्छी बात है जो भी अच्छा आदमी होगा जो भी जीत सकेगा और जो जनता को अच्छा विकल्प दे सकेगा ईमानदारी से काम कर सकेगा हम उसको टिकट देंगे जी पार्टी असत जे वचन दितात म्हणजे आम्ही सांगतात हे आम्ही करतले म्हणून आश्वासनां दिनात पूण जे सांगता ते करतात आनी डेलिव्हर करतात म्हणून हांवें आमच्या पार्टी जॉईन जावपाचें डिसिजन घेतलें आनी डिटेल पयली हांवें दिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारांतलो टॉप लोकप्रिय फुडारी पॉप्युलॅरिटी रेटिंगांत सेगीत 3ऱ्या वर्सा टॉपर निकतेच जारी जाल्ल्या रेटिंगांत मोदीक 70% अप्रुवल रेटिंग मेक्सिकोचो आंद्रेस मानुअल लोपेज ओब्रादोर 66% रेटिंगाचेर दुसरो इटलीचो द्राग्री तिसरो अमेरिकेचो बायडन 44%ार 6वो युकेचो PM जॉन्सन 40 रेटिंगाचेर 8वे सुवातेर थैंक यू फाटलीं 3 वर्सां जालीं प्रधानमंत्री मोदी शेगीत संवसारीक पयली सुवात राखून आसा 3 वर्सां जालीं मोदीचें रेटिंग 60%ार आसा हे फावट रेटिंग वाडून 70%ार पावलें मॉर्निंग कन्सल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजन्स 13 राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांचें हें पॉलिटिकल रेटिंग करता फुडाऱ्यांच्या रेटिंगा खातीर साप्तीक डेटा गॅदरींग जाता ह्या 13 देशांनी ऑस्ट्रेलिया ब्राझील कॅनडा फ्रांस जर्मनी इंडिया इटाली जपान मेक्सिको साऊथ कोरिया स्पेन UK आनी अमेरिका आसात निकत्याच जारी जाल्ल्या रेटिंगा प्रमाण फुडाऱ्यांचें रेटिंग पळयात पयल्या नंबरार 70% घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुसरो मेक्सिकोचो राष्ट्रपती आंद्रेस मानुएल लोपेज ओब्रादोर तिसरे सुवातेर इटालीचो प्रधानमंत्री मारियो द्रागी चौथी जर्मन चान्सलर एंजेला मेर्केल पांचवो ऑस्ट्रेलियाचो प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन अमेरिकेचो राष्ट्रपती जो बायडन 6वे सुवातेर 7वे सुवातेर कॅनडाचो जस्टिन ट्रुदेव आनी 8वे सुवातेर UKचो प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट दिल्ली दिसाक सरासरी 6 बलात्कार जातात उदक हवेचें प्रदूषण चर्च मोडल्या केजरीवालान पयली दिल्ली सांबाळची गोंयांत प्रयोग करचे न्ही गोंय सांबाळूंक गोंयकार समर्थ आसात
तांकां दिल्ली आनी कोलकाताची गरज ना. काँग्रेसीची अलका लांबा गोंयांत, बीजेपी खंय गोंयांत फेल. हे फावट काँग्रेसीक पुराय बहुमत. इस बार पूरा मेजोरिटी कांग्रेस का गवर्नमेंट यहाँ बन रहा है. राहुल गांधी जी आए, फिशरमैन से मिले, अनएम्प्लॉयमेंट इशू, विमेन इशू, माइंस का इशू, कि बाकी लोग यहाँ पर कम्युनल पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं. अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं. दिल्ली का चर्च उनके रहते कैसे टूटा. मेरे आगे आगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पहुंचे, जिन्हें दिल्ली का ठग कहा जाता है. गोवा के एयरपोर्ट से जब मैं लैंड किया, निकली, बड़े बड़े होर्डिंग दो मुख्यमंत्रियों के थे, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री और एक बंगाल के मुख्यमंत्री. क्या बंगाल और दिल्ली से गोवा को अब चलाएंगे? उस शिक्षा का मैं क्या करूं जिस शिक्षा के में हम कह रहे हैं और 20 में दिल्ली दंगों की आग में जल जाती है, लोग मर जाते हैं. हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आपका भ्रष्टाचार, हर मुद्दों को देखकर एक सरकार चुनी जाती है. आज नोटिस आया है दिल्ली के लोगों को पीने का पानी अगले 2-3 दिन तक अब नहीं मिलेगा. ये राजधानी दिल्ली में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं. चुनौती देकर कि अलका लांबा दिल्ली से आई, उस दिल्ली से आई है जहाँ के आप मुख्यमंत्री हैं. यमुना की तस्वीरें दिखाई, गैस चैम्बर, जहरीली हवाएं हो चुकी दिल्ली दिखाई. प्रोफेसर को अपने वेतन मांगते हुए के पोस्टर लेकर रोते हुए दिवाली पर तस्वीरें दिखाई हैं. आपके करोड़ों रुपए विज्ञापन टैक्स पेयर का पैसे को बर्बाद करते हुए दिखाया है. यहाँ पर आप आकर कितने ठगी करेंगे. ये महिलाओं के हालात हैं. रोजगारी भत्ता दिल्ली में नहीं मिल. पैसा जा कहाँ रहा है? क्या टैक्स पेयर ने पैसा देना बंद कर दिया दिल्ली में? आरोग्य खात्याच्या कोविड-19 वॅक्सिनेशन मेगा कॅम्पाक सेकंड डोसवाल्यांचो रिस्पॉन्स सापूच थंड. गोंयभर सरकारी हेल्थ सेंटरां, सब हेल्थ सेंटरां आनी जीएमसींत दवरिल्ल्या ह्या कॅम्पांत 7,581 जाणांनीच वाशीन घेतलें. पयलो डोस घेतिल्ले 977. 15 नोव्हेंबर मेरेन दुसऱ्या डोसाचें 100% वाशिनीकरणाचें टार्गेट. अजून 2 लाख दुसरो डोस घेनासतनाच रावल्यात. वी आर नॉट हॅपी विथ दीस 80% आणि म्हणून आम्ही 2 मेगा कॅम्प राबयले, एक फाटल्या हेतारा आणि एक टुडे, जितून करून सगळी सब सेंटर सुद्दां आमी कवर केली. फाटल्या खेपे आमकां जवळ जवळ 15,000 डोसीस आमी दिवंक शकलेले सेकंड डोस. पूण ह्या फावटी दॅट इज टुडे द नंबर इज लेस. आमी आज अरावंड 6,000 डोसीस, 6,595 डोसीस, म्हणजे आमी अशें म्हणया की 6,600 डोसीस दिले आज सेकंड डोस. इफ यू आस्क मी, ज्या पद्दतीन आमी मशिनरी राबयल्ली, जितली आमी एएनएम्स घातलेल्यो, जितले आमी हेल्थ वर्कर्स घातलेले, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स घातलेले, त्या मनान हो रिस्पॉन्स खूब पुवर आसा. वी आर नॉट हॅपी विथ दीस. बट देन आमी हें समजून घेवं जाय की सद्या दिवाळीचो फेस्टीव सिजन आसा. चड करून आज आयतार आसल्या कारणान लोकांनी भाऊबीज बी प्लॅन केल्ली आसा. कदाचित ताका लागून हो टर्नओवर कमी जाला असेल. बट ऑन एन एवरेज वी आर नॉट हॅपी विथ वॉट द परफॉर्मन्स इज. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुयात. पोन्ने गोयच्या बेकायदेशीर बांदकामाची चौकशी करपी आर्किओलॉजीच्या ऑफिसराक ट्रान्सफर मारलो म्हण थंयच्या गांधी सर्कला कडेन सत्यमेव जयते धरणे. न्याय मागूंक सगळे एक जाल्यात म्हण रुदाल फेर्नांडीस उलयलो. इतिहासीक दायज म्हत्वाचे सुवातेर खंय बेकायदेशीर बांदकाम नाकाच.
धर्तब्यान घातलं. सोडचे ना रे, सोडचे ना. हे हांव सीएमा कडेन मागता की हे बऱ्यांतल्या बरें हे तेणें बंद करचें. कित्याक हे अशें फाल्यां आमच्या धर्माचेर ती आड येयलेले आहा, फाल्यां हिंदूच्या धर्माचेर येतले, परत मुस्लिमाच्या धर्माचेर येतले. आमी सगळे धर्म एक जालेले आहा आनी हिंगासर आयज जे लोक एकठांय जाले ते सगळे धर्माचे लोक एकठांय जाल्ले आहा आनी गोंयांत आमी सदांच युनिटीन चलता आनी अशेंच हे प्रोजेक्ट कशेच भाशेन जावंक दिवंक उपकारना. पवित्र भूमी आमच्या युनेस्को रिकॉग्नायज जी सायड आसा, एक आमकां प्रत्येक गोंयकारान अभिमान आसा की आमची ही सायड युनेस्को रिकॉग्नायज आसा. हे अशें करतना खंय तरी स्थानीक आमदार जे कर्तव्य आसा तो म्हाका दिसता खंय तरी तो कमी पडटा. एसआयची जो प्रोटेक्टेड सायट आसा, नोव्हेंबर 1968 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या गॅझेटी प्रमाणे तितून तांणी हें बेकायदेशीर बांदकाम चालू केलें. ताचेर आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो पळय हो ऑफिसर आसा, ताजेर ताणें आपणाची ऑब्जेक्शनां घातलेलीं ऑन रेकॉर्ड की हें फ्रॉडुलंटली परमिशन तांणी घेतलां म्हणून. पूण आतां आमकां कळून आयला ते प्रमाणे ते आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या ऑफिसराकूच तेजी बदली केली. दे हॅव ट्रान्सफर्ड दीस ऑफिसर बिकॉज दीस केस हॅज कम अप इन द सुप्रीम कोर्ट and they do not want this officer to give the real position on the site. The dead cannot cry for justice. It is the duty of the living to do so. आमदार मंत्री बाबू आजगावकरान पेडणे खातीर कसलेंच बरें काम केल्लें ना. ताणें बेठ्योच बडायो मारच्यांनी पेडणेची कामां जाग्यार घालतलो प्रवीण आल्लेकार. तो खंय मोगोचो खरो शींव. आल्लेकारान दारगळे गांव वाड्यार प्रचार सुरू केलो. गोमंतक पक्षाचा भाऊसाहेब बांदोडकरांचा प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. प्रवीण भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. वो आमचो जो आमदार आहा सद्याक बाबू आजगावकर आहा, वो निष्क्रिय आहा. फक्त काय ना, वो लोकांचे पाड घातले, 5-5 वर्सां जाली पाड घातले आनी तो आतां सांगता आपूण कितें चूक केली ती सांगा. आतां चूक केली, 5 वर्सां तूं चुकी करता आनी लोकांक आतां विचारता आपूण कितें चूक केली ती. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं तो मंत्री आसतना हांगासर ह्या गांवांत हांगासर इंडस्ट्री पास केली तेणी. हांगासर ग्रामसभेक आमी धारगडच्यांनी सगळ्यांनी मोर्चावर विरोध केलो तेन्ना ही इंडस्ट्री हांगासरली बंद केली तेणी. हांगासर पळय लागींच पळय सुक्या कुंडान तेणी हे हाडला डेल्टीन कॅसिनो आनी आपल्याक खबर ना म्हणून सांगता तो मुख्यमंत्र्याचें नांव सांगता आनी विश्वजिताचें नांव सांगता. हो कितें कॅसिनो ज्या वक्तार पास केलो त्या वक्तार थंयसर न्हिदलेलो. प्रवीण रावला हे पेडणेकारांनी खेळला. प्रवीण रावला हो पेडणेकारांनी खेळला आनी पेडणेकारांक खबर आसा एकदां दिल्लो शब्द खरो करपाचो, एकट्याक हाडप आनी दुसऱ्याक उडोवप. त्या आल्लेकाराक हाडलेलो, बाबूक उडयल्लो 16,000 मतांनी. जर बाबू तूं तुज्या हिमतीच्या निवडान येता तर 5 वर्सां 16,000 मतांनी तूं मडगांव कित्याक गेलो. आनी तीच परिस्थिती आयज तुजेर येयली. त्या आल्लेकाराच्या रुपान दुसरो तो राजन आल्लेकार आनी हो प्रवीण आल्लेकार. तुका उडोवच्या खातीर शू सज्ज जाल्लो आसा. तेन्नाच हेची फुडली पावलां. मिशन फॉर लोकलाचो अध्यक्ष राजन कोरगांवकाराचो हणखण्या घराघरांनी वचून लोकांचे इश्यू समजोवपाचो यत्न चल्ला. हणगणच्या लोकांकडेन बरे संबंद जुळ्यात. घराघरांनी वचून तांचे प्रस्न आयकले, आपल्यो गजाली सांगल्यो. अशें नाते संबंद घट जाता म्हूण राजन उलयलो. पेडणेकारांचो लोकल आवाज खंय विधानसभेन पावतलो. राजन भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. आवाज असा पेडणेकारांचो. जिथे आमचे खूप एक नाळ जोडलेली आसा पयलींच्यान, ती आता आणि जास्त जावन खूप रुंदावत झाल्या. आणि ह्याच्यापासून वाटतं जे प्रतिसाद जो मिळता त्या हिशोबात आमच्या वाटेन खूप म्हणजे लोकलासाठी लोक जे रवलेले त्यांचं एक स्वप्न पूर्ण जातालं आसा. आम्ही घराघरांनी वयताना पहिलो प्रश्न घेतो ते आम्ही तुमचे प्रॉब्लेम्स विचारतो, त्यांचं फॅमिलीची खबर घेतो आणि मग ते आपले प्रॉब्लेमही सांगतात, त्याचा नोटिंग आम्ही करतो. आमच्याकडे जे विचार आहेत ते आम्ही आदान प्रदान करपाचा प्रयत्न करतो. अशी करून आज सुरुवात केलेली असा. कित्याक पहिल्यांदा आम्ही कोरगांव ऑलरेडी केलेला असा, आज हणखण्यासून सुरुवात झाल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जो प्रतिसाद माझ्या गावकऱ्यांनी दिला, माझ्या गावातल्या प्रत्येक पेडण्याच्या दिला, त्याच्याबद्दल मी त्यांना परत एकदा मनापासून त्यांचे धन्यवाद मानतो. लोकलाचो दबदबो चालू जाल्लो आसा आणि वतात त्या घरांत असं आयकांक येतात की आयज पर्यंत
लोकल कॅन्डिडेट नसलो आणि आयज खंय तरी राजन कोरगांवकाराच्या रुपान खंय तरी एक लोकल स्थानिक कोरगांवचो एक कॅन्डिडेट आमकां मेळ्ळलो आसा आणि जो पेडणेकाराचो एक सपन आसा की आयज खंय तरी पेडण्यान जो विधानसभेन आमचो पेडणेकार आसतलो ही गर्जना आयज पेडण्यान वाडत आसा. मानव सेवा हीच देवाची सेवा. राजभवन जनसेवक वावुरता. लोकां खातीर राजभवनाची दारां सदांच उक्तीं आसतलीं म्हूण राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयलो. राज्यपालान थिवीच्या खासा भुरग्यां खातीर वावुरपी आसरो आश्रमाक भेट दिली. आश्रमाच्या कामाची तोखणाय केली. राज्यपाल हालीं धर्मादाय संस्था आनी सेवाभावी संस्थांक भेटी दिवन आदार करता. मानव सेवा means service to the people. Madhava Seva means Madhava is the name of Krishna. Madhava Seva means service to the God. You are doing something for the human beings, service you are rendering. That service amounts to worship of God. That is a concept. Equivalent thing we can see in Christianity also. What are the bases of Christianity? Love, kindness, compassion and dedication. So without looking into the different religions or anything, any difference, I am visiting all these types of institutions. We have 57 childcare institutions, and also we give them little grants which we have proposed to the ministry, which we will be giving this year also. And also, so we conduct with Father Maverick. They are the state adoption agency for our department, wherein we coordinate with them for adopting child through CARA, Central Adoption Agencies. This so they are our agencies in the north. मडगांव खारेबानार लोकवस्तींत एकल्याच्या दारांत शेनवारा मध्यानराती मानगे हाजीर. 1.5 मीटर लांब आशिल्लें. बोवाळ जाल्ल्यान मानगे थंयच एके सुवातेर लिपिल्लें. राना खात्याच्या रेस्क्यू टिमीन येवन ताका उखल्लें. खारेबानार लागींच दलदलीची सुवात आसा. त्या वाठारांतल्यान तें आयलां आसूंये म्हूण दुबाव. आमच्या सराक फोन केला MLA दिगंबर कामती. तेणे मागीर आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा टीम जुलियो कॉर्टर्स आनी तांकां फोन केलो. ते इमिडिएट आयले आनी विदीन हाफ एन आवरान तेंच्यांनी ते धरले. म्हाज्या बोवाळ म्हाका कितें जाता म्हूण कळना. मागीर ते कुत्र्यान तेणें ते फाटोफाट गेले आनी खंयच्यान गेले तें म्हाका खबर नाशिल्लें. फर्स्ट टायम केन्ना जावना. 8 वर्सां जालीं केन्ना जावना. हेच्या पयलीं खंय 50 वर्सां जालीं केन्ना कांय जावनाशिल्लें थंय. आनी फाटल्यान ते दलदल आसा. दलदलान कितले आसतले ते म्हाका खबर ना. आनी फाटल्यान खूब गटर आनी थंयच्यान किल्ले आसतले सोरोप येता केन्ना मदीं सोरोप भिवन गेल्ले. आनी मागीर आमी मॅडमीक फोन करपाक लायला दिपालेक मातशें कशें भशेन ताका हें कर म्हणून. जेन्ना जेन्ना लोकांक आमदाराची गरज दिसल्या तेन्ना आमदार सेवेक हाजीर आसा. पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार पेडण्या वजरी उलयलो. ताणें थंय शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन दिलां. पेडण्यांत इतले प्रोजेक्ट हाडल्यात कोणूच खंय जॉबलस उरचो ना. सारे हांगा वांटप केलें, बियाणी वांटप केलें, शेत कापणी परत मिशिनां आमी दिली. हे सगळो वेव्हार आमी केलो तेन्ना. आनी हें तुमचे मुखार आहा. जाता तितले गरीबशीन गरीब घरां आहात तांकां आमी कमीत कमी 900 लोकांक कडधान्य पावयले. ह्या रितीन आमी मदत केल्ली. हांव खंयच तुमच्या फाटल्यान कमी रावूं ना. तसोच ह्या मतदारसंघाचो विकास वजरी कितें कमी आहा आनी बाबू खंय कमी आहा तुमी सांगचो. आमी सगळ्या तरेन हेजो विकास करपा खातीर आमी मुखार हर एक गोश्टीक जंय तुमकां हेल्प जाय थंय हांव उबो रावला आनी तुमच्या आमदारान प्रामाणीकपणान काम केल्लें. येदे व्हडले ब्रीज थर्मास ब्रीज धरात, किरण वजरी ब्रीज धरात, ह्या तुजो मडकय टू झाडाची वाडी रस्तो धरात, ह्या सगळे हॉट मिक्स रस्ते धरात. आमी हे सगळीं कामां फुडें गेल्ले. खाली पेंडमीक हें वयर आयलें आनी मातसो आमकां ब्रेक पडलो. नाजाल्यार आनी तेजो कितलोसो हेजे मेजरीन विकास जातालो पावरफूल. पण आमी खंयच कमी उरूं नात. आमी हर एक विकास करपाक फुडें गेल्ले आहात. आज म्हाका दिसता की म्हाजो मतदारसंघ
नंबर 1 डेव्हलपमेंटा खातीर मुखार आहा, विकासा खातीर मुखार आहा. असो विकास म्हणटा तो खंयच रावना. आतां कमी पडल्यात ते आमी एम्प्लॉयमेंटाक, आनी एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रश्न आहा हो मेजर प्रश्न आहा. गव्हर्मेंट सर्वीस सगळ्यांक मेळूंक शकना, तरी पासून आमी गव्हर्मेंट सर्वीस घातलेली आहा. अरे इतक्याक दिसता बाबू तुवें डेव्हलपमेंट केलो, नोकरी केन्ना दितली सांग, हो मेजर प्रश्न आहा. आनी तेज्या खातीर नोकरी खातीर आमी गेली 10 वर्सां खटपट करतात. आमी गव्हर्मेंट सर्वीस दिल्यास खूब जाणांक दिल्यात, पण सगळ्यांक दिवपाक पावना. पण म्हाज्या मुखार एक स्वप्न आहा, हे जे प्रोजेक्ट आयल्या तेजे वयल्यान जो उरता त्या मनशाक नोकरी मेळटली. आज BJP सरकारान कितें तरी केलें शेतकऱ्यांसाठी, कित्याक दूध उत्पादक शेतकरी हांच्यासाठी कितें तरी करप गव्हर्मेंटान अशें करूंक जाय. आमी आमदार निवडून दिलो म्हणून तेणी करूंक जाय, पूण तेंच्यांनी केलें म्हणजे खरोखरच हांव म्हणटा आज तेंच्यांनी 20 वर्सां हें राज्य केलें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे दोनूय डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.